वयर इका की तुझे घर जे आसा ते आता 5 तारखेर फायनल करून तुझे आता मोडपाचें सगळ्यांक आपयलां. ती दुसऱ्या दिसा एडवोकेटा कडेन गेली आनी फायल घेवन येयली. आपली घर कित्याक मोडपाचें आपणें तुका काडला एडवोकेट म्हणून. ती फायल घेवन येयली आनी 6 तारखेर तिजो चेडो तेका मारपाक येयल्लो. ते कंप्लेन आसा म्हाजे कडेन पेपर पयर हांवें मिडियाक बीन दिल्ली जे 16 तारखेर हांगा आयजाद मैदानाचेर बसली तेचे कांय ना अजून. आनी तिका भंय आसोसो जालो ना. एकटी बायल मनीस आख्खे लोक हाडटा ते पुजावन भारती नायक भंय आसा डेफिनेटली शिवर तिका भंय आसा. आज कोण दिता बरोवन की तिका भंय ना म्हणून ना. अजून पुलिसान तिका आपयलें सुद्दां ना विचारपाक. 6 तारखेर जाल्ली आपयलें ना कांय ना. 7 तारखेच्यान तिणें घरूच सोडलें. राती जाल्लें 6 तारखेर 7 सुमार हो इन्सिडेंट जाल्लो. 7 तारखेर पुलीस स्टेशनार गेली. पुलीस अशें उलयता ते पळयलें आनी हिणी घर सोडलें आपल्यालें रावपाचें. म्हाका आतां हे लोक म्हणटात न्हू ते खंय एक्टींग करता ड्रामा करता हांव खंय शो ऑफ करता पॉलिटीक लेवल करता. इज इट पॉलिटिक्स? हे पॉलिटिक्स जाय म्हाका? हे पॉलिटिक्स कोण सांगतलो? हे पॉलिटिक्स काय कितें ते आनी म्हाका म्हणटा तूं इनवॉल्वमेंट जायनाका. तेजी नाच चडयता खंय हे चडोवणें म्हणटा. सॉल्व करात न्हू सगळीं लोक मेळोन बरे भशेन निपतलें. हे न्हू हे चडोवपाचो प्रश्न न्हू. म्हळ्यार हांव तेका सपोर्ट करता म्हळ्यार म्हाका तुमी टार्गेट करता. हांव बी ना जी सत्यान आसा हांव बी ना. बाबा म्हाका घर जाय म्हाजें आनी खंय रावतलें लोकांचेर कितले दीस रावतलें हांव. म्हाजें घर म्हाका न्हू म्हाका रावपाक भंय दिसता आनी ती मारपा येता. हांव रावना सद्या हेजे कडेन आहा आनी कितें करतलें म्हाका हाटाचें आहा. म्हाज्यान जायना उलोवपाक. घरा कडेन बी म्हाज्यान बडी म्हणून अशें भायर सरता ती येता मारपा आनी कितें करतलें न्हू आसलेली उतरी उलयतात. इवन तिची कास्ट सुद्धा धनगर म्हणून गवळण म्हणटा ती तेका. अजून ती इतली जर एक्शनी कंप्लेनी दिवपाची असलेली जर हिणें ही घालता असली न्हू आपली जात वयर काडटा म्हणून कंप्लेन घालता असलेली पूण तरी पूण ती ओगी आसा. कारण तिची कंप्लेन कोण आसा तिका फुडें सरून करपाचो. तुम्ही कितें केलें न्याय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी न्याय केलें जाल्यार हांव हांगा येवचें ना नाल्यार येवचें पडलें. म्हाका घर जाय न्हू लोकांचेर कितले दीस रावतलें.